नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळू हे कार्यक्रमाक आज आमगेले सोयरी जावन आयिल्ले आसाची कुमटा गांवचे कोडकणी हे सान गांवांतल्यान डॉक्टर अरविंद शानबाग बाळेरी. तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत सुस्वागत. नमस्कार सगळ्यांक. नमस्कार. तर आता अरविंद शानबाग हांगेलो एक सानसो परिचय हांव हांकां दिता, तात नंतर आमी तांगेले उलोवचें सुरू करूया. हांगेलो जन्म कुमटाचे कोडकणी गांवांत जालो. तांणी संस्कृत अध्यापक जावन आसाची कर्नाटक विश्वविद्यालयातल्यान MA केल्या आनी 3 भांगरा पदक मेळयलेच. त्यानंतर तांणी PhD केल्या. हांणी संस्कृत अध्यापक, संशोधक, कोंकणी कन्नड द्विभाषा लेखक, अनुवादक आणि भाषणकार. धारवाड, कारवार, मंगळूर, विजयपूर अशी अनेक आकाशवाणीचेर तांणी कार्यक्रम दिलेच. करावळी मुंजाऊ, कन्नड जनातरंग हे वृत्तपत्राचे उपसंपादक म्हणून थोडे दिवस तांणी काम केलं. GSB युव सीमा वाहिनी, प्रतिभा पुरस्कार, कोंकणी मान्यता शिक्षण पुरस्कार अशी अनेक पुरस्कारांना तांकां सन्मानित केला. तांणी मस्तपटे ब्लड डोनेट बी केल्या. सामाजीक कार्यकर्ता म्हणून बी तांगेलें नांव आसा. तर आतां तांगेले आमी उलोवया. तुमगेलें मूळ गांव कोडकणी. तर कुमटाची एक सान हळ्ळी ती. कोडकणींत अनेक प्रतिभावंत आसाची मुखार मुखार जाग्यार पावल्याची. तांणी मस्त कश्ट करून त्या जाग्यार पावल्या हें हांव आयकल्या आनी पळयलें बी. तर तांतून एक तुमकां कशी प्रेरणा आयली इतले पुराय PhD करची, MA करचे, एक हळी गांवांसान भायर गांवां वचचे, ही प्रेरणा कोणा कडच्यान आयली? तुम्ही आमगेले गांवाक अगदी लागीं आशिल्ले मनीस, कित्याक म्हाका कुमटा दाखोवन कोडकणी एक 12 किलोमिटराचे अंतरार आसा. आमकां आमगेले सनपणारी आमगेल्या गांवांत तुमकां गोत आशिल्लो रेची मुकुंद शानबाग म्हणून ताणें एक स्वातंत्र्य योद्धा जावन नांव घेतिल्लें आसाची. तशीच रत्नाकर शानबाग म्हणून ताणें एका गांवांत वैद्य जावन शैक्षणिक संस्थेक बी ताणें एक इतलो बरोची संबंध दवरून आशिल्ले असले व्यक्ती आशिल्ले. ताणें आमकां एक सनपणारी देवस्थानांत हांगा वटू गांवांत भोंवयले तेन्ना केले तेन्ना एक कितकीची आमगेले जन मलगडे छोटो साधक आसाची म्हणून दोळे मुखार दिसता आशिल्ले. ल्हान आसतना आमकां शाळेंत वचून अभ्यास करचे संदर्भार तें मनांत ना जाल्यार बी आज हांव आयिल्लो जागो तशें आसा तसले एक बाळेरी कुटुंबाचे परिसर आसा आयला म्हणून एक चिंतन केलेल्या संदर्भार बारी एक अभिमान दिसता. कित्याक म्हळ्यार एक 40 वर्सां मागशी कोडकणीचे परिसर पळयल्यार तेन्ना शिक्षण घेवच्याक तितले योग्य म्हणचे असले स्थिती ना. कित्याक म्हळ्यार एक सरकारी शाळा कन्नड माध्यमांत वाचका तसले परिसरांत आमी बी एक हळ्ळीची शाळा गांवाची शाळा म्हणून थंय शिक्षण वटू घेतलें. मागीर हायस्कुलाक मिर्जाना वचचें एक स्थिती आशिल्ली. मिर्जान म्हळ्यार आमगेल्या गांवां दाखोवन एक 1.5 किलोमिटर. थंय गेले तेन्ना म्हाका हांव आशिल्लो ते संस्थेचो एक स्थापक जावन आशिल्लो डॉक्टर दिनकर देसाई. आमकां वटू लोकांक तांगेले बद्दल माहिती आसा. एक कोंकणीचो मनीस जावन तो तागेले जिवान एक शिक्षण संस्थे बांदचे खातीर म्हळ्यार सामाजीक सेवे खातीर तो तांतू मुखार सरिल्लो. तागेले एक शाळेंत हांव प्रौढशाला अध्ययन करचे निमित्तान म्हाका ते एक सामाजीक कार्याच्या विशयान उरत आनी त्या हायस्कुलान म्हाका तेन्ना 8वे क्लासा वता आसतनाची एक संस्कृत 3रे भाशा म्हणून वाचच्याक बी अवकाश आशिल्ले निमित्त म्हाका एक संस्कृत क्षेत्रांत वचच्याक एक थंय कोंडी मेळ्ळी म्हळ्यार. ना म्हळ्यार म्हाका संस्कृत जायनाशिल्लें कित्याक गांवांत ना. गांवांत आशिल्ले सरकारी शाळेंत 7वे येते पर्यंत वाचिल्लो वटूची कन्नड आनी एक 2 क्लासांत इंग्लीश आयिल्ले तितलेची. आनी आमकां भायर कुमटांत बी खंयचे एक व्हड इंग्लीश मिडियम स्कूल जावं CBSE जावं तसले खंयचे आयिल्ले ना. आत्तां मस्त व्यत्यास जाल्लेलो आसा. अशें देखून हांव एक 2 स्तराचे शिक्षणक्रम पळयत आसा. एक पोरण्या पद्दतीर हांव घेतिल्लें शिक्षण आज हांव स्वता अध्यापक जावन ते शिक्षण क्षेत्र आयिल्ले तेन्ना आमी खंयचे माध्यमार शिकिल्ले ते पूर्ती व्यत्यास जावन आज एक कसले न्यू एज्युकेशन पॉलिसी NEP म्हणून म्हणटाची ते नवीन शिक्षण परिक्रमांत आयिल्ले तेन्ना ते बदलावण दिसून येते आसा. तुम्ही विविध कोंकणी कार्यक्रम स्पर्धेंत भाग घेतिल्लो आसा. हय.
तर कोंकणी खातीर मस्तीतलं काम केलं, त्याचे थोडे अनुभव सांगता मी. कोंकणी खातीर केलेले कामाचे अनुभव सांगत गेल्यार म्हाका हांव संस्कृत कन्नडांत केलेले कामाचे पेक्षा चड कोंकणींत करचा मेळ्ळें. ते कसं म्हणूंक ना, म्हाका मागेले गांवांत एक कोडकणी म्हणचें नांव आसा आनी एक कडेन कोंकणी. एक शब्द हेकड तेकड जाले ते कोंकणी कोडकणी येता. म्हळ्यार आमगेले माय भाशेचेर काम करच्याक एक संविधानांत आमगेले 8वे वळेरींत अवकाश मेळ्ळा म्हणचे आमची गेले कितली जाणां गोतना. ते केन्ना म्हाका मागीले एक उदरनिमित्तम बहुकृत वेशम म्हणटा न्ही संस्कृतांत, तशी मागीले शिक्षणाचे निमित्त की उद्योगाचे निमित्त की हांव परगांवाक वटूची भोंवच्याक लागिल्ले संदर्भार म्हाका कोंकणी भाशेक आशिल्लें म्हत्व कळून आयलें. तेन्ना हांव कोंकणींत सुरवेक थोडे थोडे बरयतशिल्लो जाल्यार ते बरयल्ले समज की ना की म्हणचे अशें एक थोडेशें भंय बी राबता वाची लोक कसो म्हणटा की कितकी म्हूण. तेन्ना म्हाका कोड्याल खबराचे एक व्यंकटेश बाळेगा माम आसाची तांणी मस्त फाटिंबो दिलो, तूं बरय आमगेल्या तुमगेले उत्तर कन्नडाची खबर धाडत राव म्हूण सांगू न्हू. हांव ते कोड्याल खबराक बरोवच्या लागलो. तशी बरोवच्या लागलो कुडले लेखन बरोवचे, सान खबरो दिवचे. तशी कडेन सरस्वती प्रभा अशी कोंकणीचे पत्रां कोटू बरोवच्याक शूर जावन आज गोंयचे भांगरभूंय आसले एक फामाद पत्रिकांत वरयची आमगेले उत्तर कन्नडाची बोलिकी नातल्यार मंगळूर बोलिकी असलो लेख आमगेले नांवान परगोटूच पळयले तेन्ना बारी मनाक खुशी जाता. कित्याक म्हळ्यार आमगेले आवय भाशेन तितलो काम करच्याक देवान अवकाश कोण दिला न्ही, तें व्यर्थ जावचें ना. सो आमी बी करका आनी दुसरो कोण कोंकणी क्षेत्रांत काम करच्या येवका म्हणून मन करता की तरणाटे लोक आसा की तांकां खूब माहिती दिवन तांकां येवच्या बी अवकाश कोण दिला आनी करत आसा. मंगळूर विश्वविद्यालयांत MA कोंकणी कोर्सा खातीर तुमकां संयोजक म्हणून 2 वर्सां तुमगे नेमणूक केल्ली. तर ताचे अनुभव किंवा ताचो प्रतिसाद कशें आसा? ते बी म्हाका एक जिवनांत हांव येवजन अशें आयिल्लें भाग्य म्हणून समजता. कित्याक म्हळ्यार हांव एक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीक सरकारान नेमक जाल्लो सांदो म्हणून 3 वर्ष अवधीक काम करच्याक विंचून आयिल्लो. त्या संदर्भार आमगे समितींत रॉय कस्तुलन म्हणून अध्यक्ष आशिल्ले. तांगेले वांगडा आमी ओट्टू कर्नाटकाचे वेगवेगळ्या भागाक प्रवास करून हे कोंकणी शिक्षणाकचे कितें तरी एक म्हत्वाचे मैला फातर दवरका, कितें तरी करका म्हणचे आमी आमगेले सभेंत म्हळ्यार अकादेमीचे मिटिंग्स जाता न्ही ते हातूंत आमी एक थारायशिल्लें. तशीच आमी म्हयन्याक तेच रितीर कार्यक्रम करून घेत गेले. तातूंत एक भाग जावन आशिल्ले कोंकणी अध्ययन पीठ हाडका आनी तशीच आमी कोंकणी MA सुरवात करका. कित्याक म्हळ्यार आमगे लोकांना कोंकणी स्टडी करता गोंया वचचें आशिल्लें. गोंया वचून 2 वर्स राबोवन तें MA जावं कसलें अध्ययन करचें म्हळ्यार तितलें सुलभाचें काम न्ही. त्याक विश्व कोंकणीन बी मस्त मेहनत घाल्लेली आसा. कोंकणी MA अध्ययन करतल्यांक गोवा वचून राबतल्यांक स्कॉलरशीप वटूची घोशण करून जाल्यार बी ताका तितलें जाना. हांगा आमगेले राज्य सोडून दुसऱ्या राज्या वचका न्ही ते खातीर स्वल्प फाटीपांय घालत आशिल्ले. ते आमी एक अकादेमींत अध्यक्ष संदेश जावन वटू आशिल्ले संदर्भार केल्ले प्रयत्नान आज वरी थंय एक सांजे वेळाक MA कोंकणी करच्याक अवकाश जाला आनी हांव थंय संयोजक जावन आशिल्ले 2 वर्सांत बी थंय मस्त कोंकणी साधकांक वटू आपोवन विशेष उपन्यास कार्यक्रम अशें वटू आयोजन केलां. त्या टायमार आमकां डॉक्टर जयवंत नायक आनी वटू कोंकणी पिठाचे संयोजक आशिल्ले. वेगवेगळे गोंयाचे केरळाचे आनी भायर आशिल्ले कोंकणी कोण वटूची वावराडी आसा की तांकां आपोवन वटू राष्ट्रीय विचार संकिरणां परिसंवाद कार्यक्रम असो वटू व्हड व्हड गोश्टी आयोजन केलेले आसा. आजकाल पुस्तक वाचचे कमी जावन गेला. तुम्ही अनेक पुस्तक अनुवादित केल्याचे म्हण ते पुस्तक वाचच्याक प्रतिसाद कशें आसा? आज पुस्तक वाचचे कशें की म्हळ्यार आमगेले कोंकणी लोकांक अथवा कोंकणी वाचपी म्हणून कोण आसा तांकां तें पुस्तक हाता धरयलें तेन्ना म्हाका हें बारी फास्ट वाचचा जायना, वेगान वाचचा जायना. म्हळ्यार हांव कन्नडी वता नातल्यार इंग्लीश वता ते वाचचें इतलें म्हाका कोंकणी वाचून अर्थ करूंक वचचें येना अशी त्या टायपाचे एक अभिप्राय आसा. तशें आसल्यार बी आमगेले उद्देश कितकी म्हळ्यार कोंकणी लोकांनी पुस्तक वाचका. पुस्तक वाचल्यार मात्र ते मुखार आनीक साहित्यांक एक प्रोत्साहन मेळटा आनीक पुस्तक वाचिल्ले निमित्त ते घरांत एक आमी दवन घेतिल्ले निमित्त आमकां पळोवन आनीक 2-4 लोक प्रेरित जातात, तांणी वाचच्याक सुरू करतात. त्या खातीर आमगेले अनुवाद करचे उरता नाजाल्यार कसले गोश्टी कोन्न तांत एक
प्रबंध मंडने केलेले आठदा प्रबंध संयोजन करून एक पुस्तक करचे तसला जे उद्देश होतो की तुरत की मला चड लोकांक वाचच्याक हाडका म्हणचे अशें हांव सुरवेक एक मेघदूत अनुवाद केलेलो ते एक संस्कृताचे काळिदासाले काव्य जावन आसा ते काव्य हांव कोंकणीक हाडलो कोंकणींत हाडले नंतर ते सुरवेचे मागीर अनुवाद ते पळोवन वाचून म्हाका मस्त कोडयालाचे लोकांनी वय बेयल्यामुळे उत्तर कन्नडाचे राज्यभर कोण होतो ते वाचून पळोवन ताजे विशयान तूं कोण घेतले तांणी तारीफ केलेली आसा अशी इच्छी ते अनुवाद करत करत आतां म्हाका केंद्र साहित्य अकादेमी द्वारा तांगेले एक कावन्सील म्हूण आसा दिल्लींत तांणी बी संस्कृताचे एक कनकलोचना म्हणचे एक ते लघुकथा संग्रह त्या लघुकथा संग्रह म्हाका कोंकणीक अनुवाद करचे एक योजना दिलेले 1 वर्ष वत घेवन हांव तांत आशिल्ले काणे ओटू संस्कृताचे कोंकणीक अनुवाद केलो ते तांणी परगटूच्याक मुखार आयल्याची जावं म्हळ्यार एक वाचकां म्हणून जाल्यार मातृभाशेन तूं वाचच्या मेळटा बरो प्रतिसाद म्हळ्यार आतां कोवीड कालार तुमी कोरोना वॉरियर्स म्हणून मस्तीतलें काम केलें म्हणून म्हळें तेन्नाच कसले एक उडकासा आशिल्ले कसले अनुभव असले कोविड संदर्भ म्हळ्यार आमकां जिवनांत कोणाकची अनएक्सपेक्टेड म्हणत अनिरीक्षित घटना म्हण कित्याक अशी आसा हेची टायप येता म्हणजे कोणाक गोतना न्हय आतां एक ताप थंडी आयल्यार अशी आसा म्हणून ताका एक मुन्सूचन सिमटम म्हूण आसा हें कांय नाशी एकदम आयलें लॉकडावन जालें त्या संदर्भात लॉकडावना टायमारीचे आमकां एवढो तंत्रज्ञानाचे प्रयोग करच्याक मोबायला द्वारा ते कोणाक कसले एक मदत करका की आमगेले एक सहाय्य आसता दिवचे ते हापोटूची अवकाश जाले आमी घरा बसूनच कोंकणीच कितें काम करता म्हणजे थोडे लोकांनी कोंकणी मोगी लोकांनी ते कसं म्हणटा जूम मिटींग की गुगल मीट की तसो लोटू प्रयत्न करत आयिल्ले तेन्ना आमकां नवे नवे चिंतन येवचे सुरू जाले त्या संदर्भार लॉकडावन ओपन जालें तेन्ना थोडे आमी लोकांक एक सहाय करच्याक अवकाश मेळ्ळे तसो संदर्भार म्हाका हांगा उडपीचे दीपक शेणे म्हूण आशिल्ले तांणी विशेश जावन आमकां कर्नाटक सरकारा सावन नेमक जाल्ले आसले मणिवण्णान तांकां एक टास्क फोर्साचे विशेष अधिकारी म्हूण केल्ले आशिल्ले तांगेल मार्गदर्शनार हांगा एक टीम काम करत आशिल्ले तांगेल बरोबर हांव बी ओट मेळ्ळो ते ओट मेळ्ळ्याक आमकां भायर आशिल्ले कोणाक मेडिसीन पावना तांकां मोबायलार तांणी मॅसेज धाडटाचे त्या जाग्याक आमकां धाडोवची वेवस्था आशिल्ले सान पुट्ट सौकर्य सवलत वापरून घेवन आमी कोवीड टायमार बी तांकां एक कसले जायनी त्या लोकांक त्रास आशिल्ल्या लोकांक पावोवची वेवस्था केलेले त्यान नांव घेता गेले हांगा सुमार लोक आसात तांतू एक टिमान 40-50 लोक काम केले फूड दवरून आनी कसले खंयचे टायपाचे तांकां एकल्यांक करन्सी घालच्या का समस्या फोन इनएक्टीव जाल्लो तांणी दुसरे कडेन सावन आमकां केल्लो तांकां आमगेले एक टास्क फोर्स समिती कितें आसा तांणी एक मिनिमम रिचार्ज कोण हें करचें तसो लोट वेवस्था बी दवरिल्ली मागीर टीम वर्क हय तें मागीर इंडिविज्युअल म्हणून सांगचें येना आतां गोरक्षा गोसंवर्धन हाचे खातीर तुमी सुमार केल्या अशें आयकलें गो आमी गायक एक देव म्हणून समजत आनी ते अगदी बरें काम तर ते करताले आयलो अनुभव कसो ते बी अशी कोवीड टायमारीची आमकां गोशालेचें महत्व म्हळ्यार गोरवांक आमी पोसल्यार अथवा गोरवांक एक कडेन गांवांत गोशाले शिकोवन तांकां संरक्षण केल्यार कितें आयुर्वेदीक जावन आरोग्याक बरें जाता आनी एका प्राणी संरक्षणाचे उद्देश हे दोन आमकां हांव संस्कृताच्यो फाटभुंयेर आयिल्ले देखून म्हाका ताजें महत्व गोत आसा जाल्यार ते 4 लोकांक सांगून आमी तसले एक कोणकी दानी आसा मनीस तो हें ओटू काम करचे अवकाश कोण दिता थोडो मनीस दूड दिता थोडो मनीस जागो दिताची तुमी करा बाबा तसलें जालें तेन्ना आमकां खंय तांणी माहीत दिल्या त्या जाग्यार अशी गांवा भायर आशिल्ले आसले गोरवां व्हरता आनी कितें तरेची दुर्घटनेक जावं गोनो पडिल्ले केल्ले ते लोक सोण गेल्ले उरताचे तांकां उपचार करचे आसले हें कोवीड टायमार मस्त जाल्याची आसलें गोरवांक तें गेल्ले कडेन पळोवन उरता ताका कसले जालें म्हूण पळयनाचे नाजाल्यार साना पुट्ट बायक सायकलाचे एक्सिडेंट जावन गाय एक कडेन पडिल्ले केल्ले आसा अशें आमकां हांगा कारकळा उडपी ह्या जाग्यार तसो लोटो हांगा एक गाय अशी जाल्या म्हणून कोणकी फोन कॉलार सांगिल्लें तेन्ना खंय खंय की आशिल्ले लोक ओटमणाक रिक्षार तण हाडिता ते तण घेवन वचून थंय ते गायक दिवचे गायक पांय पडलो म्हणून भितर थंय ते एक पशुवैद्यकीय ते चिकित्सा दिवची वैद्याक आपोवन ताका हें करचें जाल्यार ते घराचे मनीस कोण म्हणून कळत ना तांणी येवन व्हरनाची एक गाब आशिल्ली गायक ते ट्रिटमेंट दिवचून तो अगदी आमकां बारी सवालाचें काम आशिल्लें जाल्यार बी आमी
एक 2 महिन्याभर ते गायक तितले संरक्षण करून रक्षण दिले जाल्यार अखेरीक ती गाय उरिल ना ते ट्रिटमेंट फॅन आनी ओटू गावन ते गायक कसं ओटू खाण जेवणाच्या जाय तितले तुम्ही प्रयत्न केले मॅक्झिमम प्रयत्न केल्या गाब आशिल्ली जाल्यार लास्ट ते हेज्याचे बाळान जेवचे टायमार ती गेली आनी वासरू बी उरिल ना ते म्हाका बारी एक बेसर जालें ताजे विशयाचेर आमी ते पुण्यकोटी गायलवारीचे कोंकणींत सान गीत वरेरचें कोणता कोरी गीत सयेचें कोणच्या लोकांक दाणो करून ताजें एक काम केलेलें बी आसा ते यादच की तुमकां 2 पंक्ती सांगता की त्या म्हळ्यार आमगे मुरलीधर कामत मामान ताका हें दिलेलें स्वर संयोजन केलेलें एक 4 मिनिटाचें ते करून आमी युट्यूबार प्रसार करून 4 लोकां पावयले ते गायले विशयाचेर 3 भांगरा पदकां तुमकां हेम्मे केल्तन मेळ्ळे हय ते तुमकां सहज आनंद जावचोची जाल्यार तुमगेल कुटुंबीय प्रतिसाद किंवा तांगेल खुशी कशी आशिल्ली युनिवर्सिटीन तूं एक स्वर्ण पदक घेवचें म्हळ्यार तातूंत एक खंयचे वेवस्था नाशिल्लें शिक्षणांत तूं अगदी म्हाका आशिल्लें गांवां सावन थंय वचून पदवी जोडची म्हळ्यार तें कांय सान हें न्ही काम न्ही म्हाका तें मागीर संस्कृतांतूची हांव मास्टर डिग्री म्हळ्यार स्नातकोत्तर पदव्युत्तर अध्ययन म्हणटाची ते करूंक गेलें तेन्ना तातूंत घटिकोत्सव म्हूण जाता वर्सा एक वेळा घटिकोत्सव म्हळ्यार हें फायनल इयर मुगसूंक सरोंक कोण येता तातूंत टॉपर जालेलो उरता चड मार्क्स घेवन आयिल्ले लोकांक कॉन्वोकेशन म्हण तेची घटिकोत्सव तातूंत हॉनर करचें आसलें तातूंत डिपार्टमेंटाक चड मार्क्स घेवन टॉपर जाल्लेले एक विद्यार्थीक स्वर्ण पदक म्हणून गोल्ड मेडल दिवचे प्रत्येक विश्वविद्यालयांत उरता म्हाका त्या धारवाडांत तूं MA अध्ययनाक गेले तेन्नाच कळ्ळें हाका ह्या विशयांत तूं चड मार्क्स घेवन ते बी 4 सेमेस्टर उरताची चड मार्क्स घेवन हांव पदवी प्रमाणपत्र घेतलो म्हळ्यार म्हाका भांगरा पदक मेळटा म्हणजे जाल्यार बी एक विभाग म्हळ्यार तेन्ना तातूंत इतर विद्यार्थी उरताची स्पर्धे सहज उरता अशें मेळटा की ना की तें गोतना फायनल रिजल्ट आयिल्ले तेन्ना तातूंत आयलें म्हळ्यार तेन्ना बारीक खुशी जालें आनी आमगेल्या गांवांत एक भांगरा पदक तें संदर्भ बारी फस्ट हांव आतां आनी ताजे नंतर शिक्षणांत मस्त बदलावण जाल्लेली आसा तोटूची पदक येवच्या शूर जाल्या फस्ट मनीस हांव आमगेल्या फॅमिलीन ते घेतिल्ले देखून बारी एक अभिनंदनाचे प्रवाह आयलो अविस्मरणीय हय आनी पत्रांत तांतू खबर आयलें बारी खुशी जालें घरच्या लोकांक तुमी मस्त पटे रक्तदान केल्या म्हणून सांगिल्लें आणि हात नंतर तुम्ही देहदान करचे म्हणून बी बरोवन दिला म्हणून तर ते विचार प्रेरणा कशी आयली तुमकां संस्कृतांत परोपकार विशयाक मस्त महत्व आसा आतां एक सुभाषीत तशी म्हणटा शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः आनी एक वक्ता दशसहस्रेषु सकता म्हळ्यार 100 एकलो पराक्रमी शूर म्हळ्यार अगदी उराटगारू जन्मता म्हणून तशी 1000 एकलो तो पंडीत जाता म्हणजे 10,000 एकलो वक्ता म्हळ्यार भाशणकार बरो उलोवचेक मनीस जन्मता म्हणून तशी लास्टाची पंक्ती म्हणटा दाता भवती वा न वा म्हूण म्हळ्यार ते संशय आसा दाता म्हळ्यार दिवचे मनीस दान करचे मनीस तो आसकी ना की नातले ते 10,000 एक मनीस मेळत की म्हणचे म्हळ्यार परिस्थिती तेन्ना दान करचे प्रवृत्ती बारी लोकांक मनांत ते येना नातल्यार आयल्यार बी कसलें करता म्हणचे म्हळ्यार आमगेलें सोशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा ताका सामाजीक एक हुस्को म्हणटा हांव एक संवसार आयला म्हळ्यार तेन्ना मागीर हें शरीर मागीर कसले कर येता मागीर ताचें प्रयोजन उपयोग कसो जावं हांव तुमकां सुरवेक सांगलो हांव आशिल्लें मागीर प्रौढशाला डॉक्टर दिनकर देसाई ममाले तागेले तत्व अनुश्ठान ते आसा हांव मागीर प्राथमीक स्तरा दाखोवनची प्रति वर्स तांगेले जन्मदिवसाक एक प्रबंध स्पर्धकी भाशण स्पर्धकी गायन स्पर्धकी उरत आशिल्ले बिरजान हायस्कुलांत त्या दिसतान दिनकर देसाई मामा वयरी आमी भाशण करता वर्स ते भाशण प्रबंध बरोवन तातूंत भाग घेवन तातूंत पारितोषक जिखील तेन्ना त्या मनशाल एक तत्वादर्श आमगेले वयरी पडत वता ते पडत येयले हांव कसो तरी करता न्ही हांव समाज सेवा करच्याक म्हाका अवकाश कशें मेळटलो एक चडपणारा आसतना तूं ताका आमकां भायल्यान तसलें एक कसो म्हणटा सपोर्ट मेळना तूं वाच मार्क्स घे बस इतले तेन्ना आमी एक प्रौढावस्थे पावका प्रौढावस्था म्हळ्यार कॉलेजाक गेले तेन्नाच ते तसो लोटूच करचे अवकाश मेळचे त्या खातीर हांव कॉलेजाक डॉक्टर बाळेगांव हाका हें संदर्भारी थंय NSS NCC असो लोटू एक्टिविटीज उरताची
जाल्यार म्हाका तांतू भाग घेवच्याक जायनाशिल्लें कित्याक कोडकणी सावन आयतार दिवस NSS वचका म्हळ्यार सकाळी बस लेट आतल्यार बस उरल्यार बी आमकां चार्जस दिवन वचका आमगेले वर्साचे पास आयतार चलना त्या वेळार आतां पास एक वेळ काडले 10 म्हयनो चिंता नाशी 10 वेळ जाल्यार बोवायत त्या दिसा एका वेळ वचका एका वेळ येवका असो लोट एक म्हण अडकळी म्हणटात त्यान तूं म्हाका NCC NSS वचच्या जालना तेन्ना बस बी एक उरतले हय सकाळी 8 दिवसार वचचे सांजेर कॉलेज सरल कोडले येवचे तशी 1-2 बस दिसाक भोंवचे तसल परिस्थितीन म्हाका तेवटू करच्या जालना एक रक्तदाना विशय वाचलो आमकां कॉलेजांत आसतना वटू ताजे ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिली डॉक्टरान वटू तें NSS वटू येवन ते वटू पळोवन आमी कितें दिवचे ना सुरवेक रक्तदान करता आसतना हांव घरा बी सांगिल्लें ना ओगी गेलो आमगेले ते केंद्र हेल्थ बगोवणूक रसो आसनी रक्तदान ब्लड बँकाक गेलो दिलो त्या बी संकश्टी फस्ट पटे दिता सांगता म्हळ्यार उपास उरल्यार बी दिवच्या ना करच्या ना तशें आमगेली वील पॉवर हांव दिवं का म्हणचें मन उरल्यार कशी केन्ना दिवच्या जाता म्हणच्याक डॉक्टर म्हणालो उपासय दिरी थोडे ज्यूस ऑरेंज ज्यूस उरतनी दिल्ले त्यो कुडीर म्हणून एक वेळा घेतले ताजे नंतर कंटिन्युअस आतां हांव दिता आसा 10-12 वेळा रक्तदान केल्ला ते एक प्रेरेपणे 4 लोकांक हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार कोणाकय एक त्रासांत अशी मनशां नीड आसतना ते एक जीव उरयता तेचे आमगेले एक जन्म सार्थक जावका म्हणचे एकच हाजे मागशे आशिल्ले विचार त्या खातीर देहदानाक बी हांव तें कर्नाटक सरकाराचे एक कितें योजना आसा त्या तो हांव देहदानाक बी नोंदणी केला म्हळ्यार आमगेली वटू अवयव आनी रक्तनाळ अशी लास्टोन पूर्ण ती माती करचकिंत आमगेले शरिराचे अंश कोणाक तरी एक किडनी हार्ट दोळे न्हय ते प्रयोजना पडटा आमी मेल्या नंतर बी आमगेले कसं म्हणटाची पंचभूतात्मक जावन ते अंश आनीक एक 60-70 वर्ष पर्यंत उरता म्हळ्यार ताजे इतलें व्हड खोशी कसलें ना हे विचाराचे कौतुक करता तुमगेले आता साहित्य अकादमीन तुमकां उत्तराखंड धाडिले म्हणून आयकल्लें ते कसो तरीक पळय कोंकणी आतां म्हाका 3 भाशेचे एक अवकाश आसा हांव कर्नाटक राज्य आसा देखून म्हाका कर्नाटकाचे हांगा कन्नड राजभास न्हय तशी मायभास जावन कोंकणी आसा देखून कोंकणीची एक तशी मागीर आतां उदरभाशा म्हळ्यार हांव उद्योग करून अन्न जोडची भाशा संस्कृत जावन अशें पळय 3 भाशेचे म्हाका एक प्रति दिवस हर एक दिवस 3 भाशेचेरच हांव काम करता तशें आसा जाल्यार कोंकणी भाशे निमित्त म्हाका अवकाश कशी आयल की म्हळ्यार केंद्र साहित्य अकादमी म्हणून हांव सुरवेक सांगिल्लो दिल्लींत आसता तें ताजे एक संदेश समिती म्हणून उरता त्या समितीन तूं हांगाचे आमगेले केरळचे पय्यनूर रमेश म्हूण आसाची तशी गोवाचे डॉक्टर भूषण भावे म्हूण आसाची तांणी वटूची म्हाका तशी मदें मदें मार्गदर्शन करत आशिल्लें तांत एक यंग रायटर्स ट्रॅव्हल ग्रांट म्हूण आसा तें म्हळ्यार एक 40 वर्साचे भितरले मनशान एक युवा बरोवपीन भारताचे खंयचे तरी एक राज्याक 15 दिसाचे एक अवधीन तूं भोंवन येवचे अवकाश त्या हाका तांणी संपूर्ण आमकां वच्चे येवचे खर्च पळोवंक येताची ते वच्चे उद्देश कितें म्हळ्यार साहित्यीक कवी निमाय म्हळ्यार हांव कोंकणी भाशे खातीर ते भाशेक विंचून आयलो म्हळ्यार हांव गोंया वचचेंच ना कोंकणी लोकां मदें वचून हांव मागीर काम करूं हांव दुसऱ्या राज्या वचना हिंदी की इंग्लीश की मलयाळम की नातल्यार संस्कृत अशी दुसऱ्या भाशेचे एक राज्या वचून त्या राज्याचे विद्वांस लोक विश्वविद्यालया संघ संस्थे अथवा साधक कोण आसा तांकां भेटून तांगे लागीं तांणी एक साहित्य अकादमीचे वावर केल्ली उरताची प्रशस्ती जिखिल्ली उरताची त्या लोकांक लोटू एक वयवाट दवरून येवचे आनी आमी कोंकणी भाशेचे विशय तांकां सांगचे त्या उद्देशाक हांव भायले राज्याक प्रवासा वचच्या दिताची जे म्हाका उत्तराखंड प्रवास म्हणल्यार बारी एक व्हड अनुभवाचो हें हांडिला खजानो म्हण येता कित्याक म्हळ्यार म्हाका थंय एक तीर्थक्षेत्रां बी पळोवच्याक अवकाश जाले आनी अगदी तो प्रवासोद्यमाच्यो बारी एक प्रशस्त जागो म्हण येता गेलेले संदर्भ शिंया दिवस आशिल्ले डिसेंबरांत -डिग्री तशी तितले एक म्हणे उदावरीची आयस जाता तसो संदर्भार गेल्याक थंय गंगा नदी पळयलो हिमालय लागींसान म्हळ्यार बी हें घाल तेन्ना कसले दुर्बीन घालून पळयता न्ही ते पळयले तेन्ना त्या मशिनान 300 किलोमिटर दूर आशिल्ले हांगा आमकां लागीं दिसता तशी तसो एक लागींसान हिमालय आनी गंगा नदी हें आमगेले भारताचे एक पवित्र पुजनीय नदी आनी पर्वत जावन आसा त्या वटू पळोवच्याक म्हाका अवकाश जाल्ले कारणान कोंकणी भाशेचेर भारी एक भरम दिसता आतां तुमकां बरोवचे किंवा समाज सेवा करचे हे तुमगे उतरा वयल्यान कळ्ळे तुमगेले हव्यास म्हणून हय ते सोड आनी खंयचे तुमगेले हॉबीज आसावे
आता हॉबीज म्हणताना हांव एकलो आसतना थोडे रांदप आनी वटू करता. हां रांदप म्हळ्यार एक 8-10 लोकां पर्यंत रांदयता. एकलो आशिल्लो गेले घेता. खाण की हय आमचे गेलेची GSB पद्दती तेची तांतू सस्याहार मांसाहार दोना टायपाचे. ते कित्याक म्हळ्यार हांव हॉस्टेला आसतना सेल्फ किचनेट हॉस्टेल म्हण आशिल्लें तें धारवाड कर्नाटक विश्वविद्यालयान. रांदूंक आमी क्लासा वचका तशी ते वेवस्था दिलेले तेन्ना रांदचे शिकलो. अशें करून आतां बी हांव केन्ना तरी मागीर घरांत तूं आशिल्ल्या जाग्यार हांव रांदप बी करत उरता. ते एक मागीर आसक्तीचें क्षेत्र जावन आसा. प्रवास म्हाका जास्ती खुशी जाता. खंय तरी नवीन जाग्याक भोंवका, ताजे अनुभव घेवका, ते वचून आयिल्ल्या जाग्या विशयाचेर बरोवका, चार लोकांक सांगका म्हणचे. आनी योगाभ्यासाचे विशयांत बी आसक्ती आसा. आनी कार्यक्रम विशेश जावन हांव हांगा कोडयालांत आशिल्लो तेन्ना खंयचे कार्यक्रम टावन हॉलांत पुरभवनांत आसा म्हळ्यार हांव सांजे वेळा थंय वचून तें संगीत उरता, यक्षगान उरता, कसले कार्यक्रम उरल्यार हांव एक थोडे वेळ बसून पळोवका. कित्याक म्हळ्यार हांव एक सांस्कृतीक जिवी, एक भाशा प्रेमी बी वय. ताचे खातीर तें आमगेलें हातूंतल्यान सोण वतना ते वटून हांव मागेलें समय अवकाश आसतना सदुपयोग करून घेता. आतां तुमगेले आत्तावरकेचे जिवनांतले आनीक उर्गास आसाची ते तांतून थोडे फोटो हांगा सिलेक्ट केल्या ते स्क्रिनार दाखयताचे फोटो ते पळोवन ते खंयचे संदर्भ म्हणून तुमी सांगा. हें हांव बरयल्लें एक कन्नड पुस्तक सुज्ञानमणी म्हणून. तें एक लोकार्पण की तुमी अनुवादीत न्हय, हांतोटूचे एक 12 लोकांले संदर्शन घेतल्या, इंटरव्यूज. ते इंटरव्यू घेवन तांतूंत तांणी ಒಟ್ಟು हांवें संस्कृत आनीक भाशेक संपर्क दिवन हाडिल्लो आसले एक संदर्शनाचे गुच्छ तो सुज्ञानमणी म्हणून. ते एक लोकार्पण करचे संदर्भाचे तस्वीर ते हांगा मंगळुरांतू जाल्लेले. तेन्ना मागीर एक शिक्षण क्षेत्रांतू केल्लेले मागीर वावर पळोवन मॅक्स लायफ इन्शुरन्स कंपनी जाल्यार तांणी एक आपूण शिक्षण रत्न म्हणून तशें एक सन्मान करून प्रमाणपत्र दिलेलें. तें हांव आमगेले कोंकणी पत्रिका आसा न्हय सरस्वती प्रभा, ताजे निमित्त वेगवेगळे प्रदेशाक वटूची प्रवास करच्याक मेळिल्ले अवकाशा संदर्भार आनी आमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे आदलो अध्यक्ष आर.पी. नायक मामा, उत्तर कन्नडाचे फस्ट अध्यक्ष, इतले वर्षाचे कोंकणी अकादेमी इतिहासांत उत्तर कन्नडाचे फस्ट अध्यक्ष जावन आयके जाल्लेले. तांकां ते एक आमी विशेष संचिका दिवच्याक तांगेल्या घराक पावयले कोंकणीचे मोगितांनी. त्या संदर्भाचे एक तस्वीर आनी आरगोडू सुरेश शेणे ताजे संपादक. हें एक बरी अप्रुपायेचे तस्वीर. हातूंत कर्नाटक राज्य नौकर संघ म्हूण आसा तांणी कारवारांतू एक वर्सां मागशी एक कडी अभिवृद्धी प्राधिकाराचे सहयोगांतू एक दिसा सांस्कृतीक मेळो म्हूण केल्ले. तेन्ना एक भाशण स्पर्धा दवरिल्ली तांणी. त्या भाशण स्पर्धेंत भाशा सौहार्दत म्हणून दवरिल्ले, म्हळ्यार कन्नड कोंकणी अशे दुसऱ्या भाशेंत आशिल्ले. त्या भाशण स्पर्धेंत म्हाका प्रथम भोवमान आयिल्लें. बरें एक याद दवरपाचें आसलें एक घटनावळी. रात्री 12 गंटेक दिल्लें तांणी प्रशस्ती. म्हळ्यार संपूर्ण दिवस कार्यक्रम चोवन नंतर एक संगीत रसमंजरी आशिल्लें, तेज्या नंतर प्रशस्ती दिल्लें. त्या 10,000 मोलाचे एक भोवमान बी आयलें. 3 निमिश उलोवन ते तांतूंत एक 25-30 लोक भाग घेतिल्ले. अशें करून म्हाका ते एक बरी याद दवरपाचें आसलें एक घटनावळी. हें तुमकां टोगोत आसा देशपांडे मामा आनी कोंकणीचे व्हड दानी आनीक मोगी बी वय तांकां हांव त्या अकादेमी सांदू जावन आशिल्ले संदर्भार तांणी शिरसीचे कोंकणी परिशद आसा न्ही ताजे एक 25 वर्साचे आचरणे संदर्भार मेळिल्ले. तेन्ना हेवटेन आमगेल्या अकादेमीचे कार्ययोजने विशयाचेर हांव उलयत आसतना तांणी बारी एक उत्साहान कितें हांव सांगिल्लो वटू आयकूंक न्हू. नंतर हें उलोवन जाले नंतरच आमगेल्या अध्यक्षान वटूच तांकां मेळून कोंकणी अध्ययन पीठ वटू आयिल्लें. ताजे एक संदर्भ हो. आतां एक 2-3 म्हयन्या मागशी राष्ट्रीय ऐक्यता सप्ताह म्हणून एक कन्नड संस्कृती इलाके तर्फेन कार्यक्रम आयोजन केल्लें. तेन्ना हातूंत कोंकणी भाशेंतू आमी आमगेले म्हळ्यार वेगवेगळ्या भाशेंत बी केल्ली आसाची भोवभाशा गोश्टी टायपान तातूंत एक काव्य गोश्टी मागीर कवन बरोवन थंय सादर केल्लें. त्या संदर्भार तांणी थंय मान दिलेलें घटनावळी. हें आमगेले कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे एक
रुप्याळो महोत्सव 25 वर्ष चाललेली संदर्भारी दांडेलीन ते एक दंडकारण्य कोंकणी मान्यतोत्सव म्हणून आयोजन केल्लें. ते संदर्भारी ताणें एक 25 मानेस्तांक सन्मान केलेली कोंकणीचे समग्र राज्याचे. म्हाका एक कोंकणी मान्यता पुरस्कार म्हणून ताणें आपोवन थंय मान दिवन शाल पांगरून 4 लोकां मुखार कोंकणीक हांव काम केलां म्हणून ताणें दाखोवन दिल्लें. ते एक व्हड संभ्रमाचे घडी. आत्ता बरं का तुमगेले उलोवप म्हाका अशें दिसून आयलें तुमी संस्कृत अध्यापक जाल्यार कोंकणी खातीर मस्त इतलें काम केल्या. अशीच आमगेले मातृभाशेचो प्रचार प्रसार अशी वाडच्याक तुमगे कडच्यान आनी इतलें काम जावं हें सांगून तुमकां हांगा आयिल्ल्या बद्दल अनेक धन्यवाद. आनी आमगेलो हो कार्यक्रम पळयत आशिल्ले सर्व विक्षकांक अनेक धन्यवाद. तुमकां बी धन्यवाद. नमस्कार.